आज गोंयांत ऊस शेती टिकची हो आमचो सामको कळकळीचे मनांतली इच्छा आसा। ऊस शेती गोंयांत टिकपा जाय, हेजे खातीर वारंवार आमी सरकारा कडेन मागणी करता की बाबा हें बंद उडोवं नाका, कितें तरी उसाचो प्रॉडक्ट काडा, एक तर इथेनॉल काडा, गोड काडा किंवा साखर काडा, पूण उसा खातीर पर्याय गोंयांत अवेलेबल दवरा। आनी हेजे खातीर सरकारान आमकां सहकार्य करून पब्लीक प्रायवेट इंट्रस्टाचेर ही फॅक्टरी प्रायवेटायजेशन करपाचें ठरयल्लें आनी त्या प्रमाण तेणी टेंडर प्रोसेस किंवा ताका लागणारो DPR तें सगळें रेडी करून घेतलेलें आनी टेंडर पयलीं एकदां फ्लोटूय केल्लें, पूण टेंडर फ्लोट करतकीर ताका फावो सारको ताका एलिजिबल पर्सन मेळना अशें सरकाराचें आमकां सांगप आशिल्लें। आनी सरकारान आमकां पर्याय दिल्लो, तुमचे कडेन कोणूय जर आसा जाल्यार तुमी हाडून ताका हांगा एप्रोच करपा लायात। त्या प्रमाण आमचे जे कोण जाणा जाल्ले मनीस आसा तेणी कोणा कडेन उलोवन कोण जे इंट्रस्टेड आसा तांकां हाडून सरकारा पर्यंत सोडलेलें आसा। आनी आतां आमची एक कळकळीची मागणी आसा, सरकारान हें टेंडर रिफ्लोट करून परत काडून हितून एलिजिबल पर्सन आसा जाल्यार आसा म्हणून हें करून आमकां उसाचे मार्ग लावचे आनी तें बेगीन जर जालें, कित्याक आतां आमी आमच्यो ज्यो जमनी आसा उसाच्यो, उसा सारके कॅश क्रॉप दिवपी आनी क्रॉप इंडिया लेवलाचेर सुद्दां ना। आनी हें उसाचें क्रॉप टिकपा खातीर आनी आज ना फाल्यां सरकार फॅक्टरी चालू करतलो, हेजे खातीर आमच्या शेतकाऱ्यांनी कोणी नाशणो रोयला, कोणी भाजी घालता, कोणी अशी म्हणजे टेम्पररी क्रॉपां घेता आनी ते वाट पळयता सरकार फॅक्टरी चालू करतलो। म्हणटच आतां जेन्ना आनी फॅक्टरी चलोवपी आयल्या तेन्ना सरकारान शक्यतो बेगीन रिटेंडर इनवायट करून शेतकारां ही योग्य वाट दाखोवन दिवची, जेणे करून शेतकार जे आपली पडंग जमीन आसा ती फुडल्या म्हणजे डिसेंबरा नंतरच्यान परत बऱ्या प्रमाणात ऊस शेती करून जे ऊस शेतीचेर आमचें कितें गोंयचें चलतालें तें परत रिसायकल परत चलचें, हेजे खातीर तेणी तें रिटेंडर करून शक्यतो बेगीन आमकां पर्याय दिवचो। आमच्या फॅक्टरीचो 80 ते 90,000 टन बसून गेल्लो आनी तेज्या नंतर कितें जालें, सरकारी प्रशासक नेमलेल्यान हेजेर जी दुर्लक्ष जालें ताका लागून ऊस कमी कमी जायत गेलो आनी मेन तितून विशय आशिल्लो तोळयो हाडप फॅक्टरीन बंद केले, तोडणी कामगार। आनी तोडणी कामगार हो सगळ्यात मोठो विशय आसा आनी आतां जे फॅक्टरीवाले येतले ते तोडणेची जबाबदारी लेखी हमी सरकारा दितले आनी शेतकारा ऊस तोडून दिवपा खातीर जो कश्ट पडटा तो पडचो ना, फक्त शेतकारान ऊस उबो करपाचो आनी तांकां बोट दाखोवपाचो बाबा हो ऊस हांवें तयार केला। तेज्या नंतर ते फुडले व्हरपाचें ट्रान्सपोर्ट कटींग सगळें तेंचें आसतलें आनी पेमेंट तेंचो विथीन 15 days आसतलो एज पर तांकां गव्हर्मेंटान घातलेले ज्यो हें आसा तेजे प्रमाण। आनी हो एक्चुली सारको प्रोसेस आसा। पयलीं आमकां पेमेंटाक खूब त्रास जाल्लो आसा सरकाराचो प्रशासक आसतना, तेन्ना म्हाका आशा आसा प्रायवेट फॅक्टरी जर घेतली जरूर गोंयांत लाखो वयर वयतलो हो म्हाका आत्मविश्वास आसा। गोंयच्या जे रोजगार आसा शेत रोजगार आमी एका एकरा जवळ जवळ 20 ते 25,000 लेबर 25,000चो लेबर वापरता आनी तो गोंयच्याच लोकांक हें मेळटा, रोजगार मेळटा, तो बंद जाल्लो आसा। तो रोजगार आयल्यार तितले आनी त्या गांवच्या लोकांक तितलो पयसो आमच्या गांवच्या गांवांतच खेळटालो। तेन्ना सरकारा म्हाजी रिक्वेस्ट आहा शक्यतो बेगीन आमची इथेनॉल प्लांट चालू करून आमकां फुडें वाटेर लावचें। तेच्या मार्फत या म्हणून तेच्या मार्फतून आमी सगळें वचून आमी व्यवस्थीत केलें आनी सुगतबाई इतलो सपोर्ट घेतलेलो आनी आतां आमी तेका परत मेळपाचें आहा, म्हणजे तें आतां परत आमकां आपयल्लें आहा। ही आमची प्रेस येतूर कडेन आमी तेकाच मेळटा, म्हणजे कितें हेच्या फुडें जातलें आनी तेका लागून हें केल्लें आहा। तेच्या सायडीक फार्मर्स खुबशे आहा आनी तेणी जबाबदारी घेतलेली आपूण ती कशी करून स्टार्ट करतलो म्हणून आमी सुगतबाईचें अभिनंदन करता, जाता तितले बेगीन आमची फॅक्टरी चालू जाली जाय आमकां। केन्ना आहा मिटींग तुमची जॉयंट मिटींग केन्ना आसता? आमची मागणी आसा की ह्या वर्सा शेतकारांक जागृत करून फुडल्या वर्सा क्रॉसींग ह्या जाग्यार जावचें आनी तितले बेगीन ह्या फॅक्टरीवाल्याक तेणी प्रोत्साहन दिवन फुडें हाडून हे फॅक्टरी चालू करपाक मदत करता। टोटल किती शेतकरी अशी टोटल आज काबार जावन शेतकरी 500 आसा। आज कंपेन्सेट करता शेतकरी 592 कितें केले। आयज शुगरकेन फॅक्टरीची एक म्हत्वाची मिटींग जाली आनी जे शेतकार भाव आसा तेंच्यांनी तांकां जे मुख्यमंत्र्यान म्हणलेलें की इथेनॉल समज जर हो प्लांट हांगासर जर घालपाचो आसा जाल्यार तांकां योग्य मनीस जाय म्हणून आनी PPP मॉडेलाचेर चलोवपाक लागून म्हाका दिसता ह्या शेतकारांनी लोकांक कॉन्टेक्ट केला आनी तांकां सद्या एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो तांकां मेळ्ळो आसा आनी हे सगळे शेतकार मेळोन आमदार सुभाष फळदेसायाक घेवन CMची तेंच्यांनी मिटींग घेतलेली आसा, कारण जो हो मनीस जो तांकां मेळ्ळा तो PPP तत्वाचेर ही फॅक्टरी चालू करपाक तयार आसा। तेन्ना
आयज शेतकारांनी परत एकदा बाकीच्या शेतकारांक उलो मारलेलो आसा की ऊस लावपाचो चालू दवरा. फुडल्या वर्सा पर्यंत हो इथेनॉल प्लांट हांगासर जातलो आनी योग्य ते निर्णय गव्हर्मेंट घेतले आनी परत एकदा गोंयान ऊस पिका खातीर लोकांक योग्य तो दर मेळटलो आनी जे बियाणे आसा ते लोकांक उपलब्ध करून दितले. सद्या ज्या शेतकारांनी ऊस लावपाचो सोडला काही आर्थीक मदत जर तांकां दिवपाक करपाक जाय जाल्यार शेतकार सगळे संघटना आसा ती कार्यरत आसा. तेन्ना शेतकारांनी परत एकदा ऊस लावपाक लागून तयार रावचें. रोखडोच सरकार जो आहा तो आपलो निर्णय घेवपाचो आहा म्हणून ते आतां परत एकदा 15 दिसां भितर CMA कडेन मिटींग घेवन फुडली जी तेंगेली कारकीर्द आहा ती ठरयतले. धारबनवाडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.